मंत्री मिलिंद नाईक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा आड गेल्लो आसा। ताणें बेकायदेशीरपणान सुमार 3.5 कोटीचे खनिज माल विकिल्लो आसा। हातूंत एमपीटीचो स्टाफय मंत्री मिलिंदाक साथ दिता म्हण आरोप संकल्प आमोणकरान केला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयज ज्या प्रमाणे आमी पयलींसून सांगीत येयलेले आसा, हो जो बीजेपीचो गव्हर्नमेंट आसा तो कशें हांगा लोकांक लुटपाक लागलेले आसा, करप्शन करपाक लागलेले आसा, हेजे आनी एक एग्जाम्पल म्हणटा ते आयज आमी पळयतले। जो स्थानीक थंयचो आमदार आसा, जो मिलिंद नाईक, जो मिनिस्टरूय आसा, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, आयज सादारणशे जी कर्मां ते करपाक लागलेले आसा ते थोडेशे आयज हांव लोकांच्या समोर हाडपाक सोदता। आयज मुर्मुगांवान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जो पोर्ट आसा एमपीटीचो पोर्ट, हो एमपीटीचो पोर्ट कितलींशीं वर्सां थंयसर काम चलता, खुबशे इश्यूज ते पोर्टान चालू आसा आनी ज्या प्रमाणे पोर्ट थंय चलता त्या प्रमाणे बाकीचे लोकूय थंयसर काम करता, वेवसाय करता आपलो। खुबशे आमचे गोंयकार भाव आसलेले ते थंयसर पयलीं बिझनस करतालो पोर्टान। आयज ते परिस्थिती एक डिफरंट जालेली आसा। आयज जो माल तेंच्यांनी काडलेलो आसा आनी तो हाडून बर्थ नंबर 9 दवरलेलो आसा, हेच्या भितरसून गोंय सारकें कळोन येता कित्याक हांगा अक्षरशः एमपीटी पोर्टान मिलिंद नाईक आपलो फावर मारून हे फक्त चोरी करपाक लागलेले आसा, मिसएप्रोप्रिएशन करपाक लागलेले आसा आनी व्हडली थंयसर थेफ्ट जावपाक लागलेली आसा। कित्याक हो माल काडप आनी चोरप म्हणल्यार हे व्हडले एक थेफ्ट। आनी आयज सगळ्यांक सांगपाक एक स्टेप फुडें वचून जो माल थंय काडलेलो आसलेलो तो पयलींच्या रातीक म्हणल्यार 16 तारखेक 16/11 ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेक तो माल थंयसरलो काडून जी बार्ज आसता आनी त्या बार्जीचें नांव आसा MV टुंगा, ह्या बार्जीन तो माल घातलो सुद्दां। टोटल टन्स थंय घातलो तो 1965 टन्स घातलो त्या बार्जीन आनी त्या बार्जीनसून तो माल येलो आनी त्या बोटीन अनलोड केलो। आयज अशी परिस्थिती माल काडटा एमपीटीच्या फुड्यान, माल व्हरून थंयसर स्टॉक करता बथाचे बर्थ नंबर 9 बर्थ नंबर 9 तो माल बोटीन घालता आनी बार्जीन घालता आनी बार्ज व्हरून ते बोटीचेर खाली करता, तरी पासून थंयसर कसलोच आवाज जायना। आयज जेन्ना खंयचोय पोर्टानसून जेन्ना माल वयता तेका वेमेंट लागता, वे ब्रिज आसता पोर्टान, सगळो जो माल आसता तो वे ब्रिजाचेर वयता। वे ब्रिजाचेर तो माल कितलो आसा ते डिसायड करता, क्वॉन्टिटी कितलो माल आसा ताका स्लीप दिता, बाबा ही तुजी क्वॉन्टिटी वे ब्रिजाचेर। आनी तो वे ब्रिज आसा पळय आमचो थंयसरलो मुर्मुगांवचो, इट इज कनेक्टेड वाया GPS। जितले थंयसर ट्रक आसा जे काम करता सगळ्यांचे GPS आसा आनी खंयचे माल लोड करता ते ट्रक सगळे ट्रॅक जाल्लेले आसा। MV टुंगा जी बार्जीचें नांव आसा त्या नांवान हो जो सप्लायर आसा तेजें नांव कोडी रिसोर्सीस आनी जो टन आसा क्वॉन्टिटी 1965 टन्स आयर्न ओर आनी मेन्शन कितें केला ई ऑप्शन म्हणून मेन्शन केलेले आसा हांगा डायरेक्टर तेजी सायन आसा आनी खंयसर प्लेस खंयसर मुर्मुगांव गोवा पोर्ट ट्रस्ट MPT अशें तेंच्यांनी ही फ्रॉड केलेले आसा, ही स्लीप दिलेली आसा, ही इल्लिगल स्लीप डायरेक्टर ऑफ मायन्सान फक्त प्रेशराचेर, ह्या गव्हर्नमेंटाच्या प्रेशराचेर, जो आमचो मिनिस्टर आसा मिलिंद नाईक तेज्या प्रेशराचेर आनी तेंचो जो लिडर आसा तेंचो जो हेड आसा CMाचो इन्वॉल्वमेंट नासतना हे जावंक शकना, हेजेर तेंच्यांनी ही स्लीप दिल्लेली आसा। आनी फर्स्ट जी इलिगली बार्ज जेन्ना तेंचे माल कमी पडपाक लागलो 16 तारखेक फर्स्ट बार्ज लोड जाले MV टुंगा आनी त्या बार्जीनसून तो माल थंय गेला आनी हो आतां बाकीचो काडला तो माल सो थंयसरूच घालपाक लागून काडलेलो आसा, कित्याक तांकां माल शॉर्ट पडटा आनी ती बोट डॅमेजीक वयता। सो आपले वाचोवपाक लागून डॅमेजीक गेल्यार तांकां पयशे भरचे पडटले, सो तांकां लॉस जावंक जायना म्हणून हे फुकट माल सगळ्यांक इनवॉल्व करून हे व्हरपाक सोदपाक लागलेले आसा। सो हो व्हडलो म्हाका दिसता एक व्हडलो स्कॅम हो, ही फटींगपणां ही जी चोरी थंयसर करपाक लागलेली आसा ते म्हाका दिसता कित्याक लोकांक भायर कळपाना। बट आयज लोक इतले हुशार जाल्लेले आसा, आमच्या फुडें हो सचिन भगत आसा जेका हो इशू ताका कळ्ळो, तेज्या उपरांत ताणें म्हाज्या फुड्यान हाडलो, सगळे फ्लिप डॉक्युमेंट घेवन येयलो, तेज्या लागून बाकीचे डॉक्युमेंट्स आमी बाकी कडसून काडले, तेज्या लागून हे सगळे आमकां ताका एक्सपोज करपाक लागून हो चान्स मेळ्ळो, कित्याक हे लोक आयज जागृत जाल्लेले आसा, हुशार जाल्लेले आसात। This is a fit case for complaint. Definitely, I am giving 3 days time. See, by the time I file a complaint, everything it will be late. Immediately, माल आमचो भायर वचोंक जायना।
एक्सपोर्ट जावंक जायना. सो तेज्या लागून इमिजिएटली प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची कारण हें इमिजिएटली पयलीं आमचो म्हाल परत जाग्यार दवरप.